गोंयांत सद्याक पाद्री पुराण गाजता। भाजपान दक्षिणेत मार खाल्लो आणि हाराकिरी सुरू केली। चर्चीच्या पाद्र्यांनी खंय मतांचे ध्रुवीकरण केलें आणि भाजपाक उडयली। भाजपाच्या ह्या दाव्यात कितले तथ्य आसा काय? दक्षिणेंतल्यान भाजपाच्या पराभवाक खऱ्यांनीच पाद्री कारणीभूत आसात काय? पळोवया ह्या रिपोर्टांत। नमस्कार, हांव विश्वनाथ आणि तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही। लोकसभा वेंचणूक जाली, निकाल लागून मंत्रिमंडळूय जाले, मात गोंयांतल्या लोकसभा निकालाचें कवित्व अजून सोंपना। गोंयांत सद्याक पाद्री पुराण गाजता। दक्षिणेंतलो पराभव अजून भाजप पचोवपाक शकना काय अशी परिस्थिती। देशभरात भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी जे काय मोजक्या मतदारसंघांनी जैताची पयलीं सावन तयारी केल्ली तातूंत दक्षिण गोंय मतदारसंघाचो आस्पाव जाता। अमित शाहची फार्मागुडी जाल्ली सभा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांकवाळे घेतिल्ली सभा, दोनूय निश्फळ थारल्यो। मराठीत एक म्हण आसा, नाचता येईना अंगण वांकडे, अशी स्थिती सध्या भाजपाची जाल्या अशें दिसता। हाका कारण तांचे कडल्यान येवपी एक वक्तव्य। दक्षिणेंतल्या पराभवाक खंय चर्चेच्या पाद्र्यांचे ध्रुवीकरण बादलें आनी अशें सांगपाक भाजपाक कोण फुडें काडला तर काँग्रेसींतल्यान भाजपात उडी मारिल्ले संकल्प आमोणकारां। खंयचो मुद्दो उलोवपाक कोणाक फुडें काडप हें भाजपाक सामकें खबर आसा आनी उडी मारून भाजपात गेल्ल्या आमदारां कडेन आनीक पर्यायूय ना। पूण हेच भाजपाक 2012च्या विधानसभेत हेच पाद्र्यांनी आनी क्रिस्तांवांनी सत्तेत हाडिल्ले हें विसरपाक जायना। आदलो मुख्यमंत्री आनी देशाचो संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकारान ते वेळार केल्लें सोशल इंजिनियरींग फळाक आयिल्लें आनी ताका पाद्र्यांनी धरून सगळ्या क्रिस्तांवांनी उखलून धरिल्लें। तेन्ना कितें म्हणपाचें तर पाद्री आनी चर्चीचेर आतांच दुशणां कित्याक? जेन्ना खंयचीय गजाल अती जाता तेन्ना जर ताका तेच भाशेन मतदानांतल्यान जाप दिली जाल्यार ते मतांचें ध्रुवीकरण। तशें जाल्यार उत्तर गोंयांत कितें म्हणपाचें? हिंदू धर्मगुरूंनी मतांचें ध्रुवीकरण केलें आनी भाजपाक जैतिवंत केलें। कारण गोंयचें एक सगळ्यांत व्हड हिंदूचें धर्मपीठ म्हळ्यार कुणयचे स्वामी ब्रह्मेशानंदांचें तपोभुमी। स्वामी ब्रह्मेशानंदान तर उक्तेपणान भाजपाक मतदान करपा विशीं लोकांक आवाहन केल्लें। मागीर दक्षिणेंत चर्चीच्या पाद्र्यां कडल्यान मतांचें ध्रुवीकरण जाल्यार उत्तरेंत कितें? दुसरो म्हत्वाचो मुद्दो म्हळ्यार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हळ्यारूच RSSच्या फुडाऱ्यांनी आतांच उगडिल्लें तोंड। निकाल लागलो, मोदीची 400 पारची घोशणा सत्यात उतरूंक ना हें पळोवन RSSच्या फुडाऱ्यांनी तोंड उगडलें। सरसंघचालक मोहन भागवताक मणिपूरचो हिंसाचार दिश्टी पडलो। गोंयांतूय कांय RSSच्या फुडाऱ्यांनी लेख बीन बरोवन सरकाराचें कशें चुकलें हे विशीं भाश्य केलें। मात हें आतांच कित्याक? जो मेरेन देशांत मोदीची एक हाती सत्ता आशिल्ली तेन्ना कोणें कित्याक तोंड उगडूंक ना? हाका कितें म्हणपाचें? दांभिकपणा काय जंय वाचता थंय नाचता अशे तरेची वृत्ती? खरें म्हळ्यार राजकारणांत धर्म हाडप हीच सगळ्यांत मोठी चुकीची गजाल। म्हाज्या मतान आनी हांवें जे म्हज्या आडेकुशीक धर्म म्हूण करतात तेच सगळ्यांत चड ढोंगी आसतात। धर्म ही अफूची गुळी जाल्या। खंयचोय धर्म जावं अती जावपाक लागले का थंय माती जालीच म्हूण समजा। मात अजापाची गजाल म्हळ्यार गोंयांत अशे कितलेशेच मतदारसंघ आसात जंय गोंया भायले अल्पसंख्यांक मुस्लीम लोक रानां मारून गोंयकारांच्या जमनींचेर बेकायदेशीर घरां बांदून रावल्यात। इतलेच न्ही जाल्यार थंय नाका नाका ते झेंडे लायतात। गुन्यांवकारी घडणुको घडटात तेन्ना खंय वता हांचो धर्माचो अट्टहास? जंय अशें घडटा तेन्ना थंय एकलोय RSSचो मनीस वचून आवाज काडिना। हें अशें कित्याक? म्हणूनच म्हाजो दावो आसा की जे धर्म करतात ते चडशे ढोंगी। खरो धर्म पाळपी आनी मानपी मनशाक ताचें मार्केटिंग करपाक कळना। मात धर्म संकटात आसता तेन्ना तेच लोक धांवून येतात। आज गोंयांत जायत्यो हिंदुत्ववादी संघटना आसात, मात हेच गोंयांत गांवगिऱ्या वाठारांनी गट तट जावन 2 हिंदू उपजातींचे वादा मदीं जागृत देवळां बंद पडपाक लागल्यात। थंय सगळे सण वार बंद आसात। अशा कितल्या देवळांचो वाद हे संघटनांनी मिटयलो आनी देवळां सुरू केलीं? दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार स्वताक हिंदू संघटना म्हणपी संस्था बिझनेसाक पेटल्यात। तांच्या संस्थांची नांवां वापरून ते स्टॉलां घालून वेगवेगळ्यो गजाली विकपाक मात लागल्यात। भाजप जो स्वताक हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणटा तेच भाजपाचे कितलेशेच आमदार मंत्र्यांच्या मतदारसंघांनी 2 हिंदू समुदायां मदीं वाद जावन गांवच्यो प्रथा परंपरा बंद पडल्यात। जे फुडाऱ्यांचे एका उल्याचेर हजारांनी लोक राजकीय सभां खातीर जमता, मागीर हे मंत्री आमदार गांवांनी बंद पडिल्ल्यो हिंदू धर्माच्यो चालीरिती कित्याक सुरू करपाक फुडाकार घेना? हाचें कारण म्हळ्यार तांकां धर्माचो फकत राजकारणा खातीर उपेग करून घेवपाचो आसता आनी हे खातीर ते हिंदू मदींच डिवायड एंड रूल चालीक लायतात। आमकां सगळ्यांक आमचो धर्म श्रेष्ठ आसा। एकदा कांय धर्माचे अती जाता तेन्ना तांचेर चाबूक बसपाकूच जाय। मात धर्माचो वापर करून राजकारणा खातीर आमकां भडकोवपी
पिशे करपी लोकांक आमी थारो दिवपाक जायना। सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार धर्म करपी ढोंगी लोकांक आमी वळखुपाक शिकपाक जाय आनी तांकां वडीरूय काडपाक जाय।